हांव सान्वी सूरज पळ आणि हांव एतान शिकता। हांव सुनील सर्वेश माशेलकर आणि हांव एतान शिकता। हांव प्रिशा प्रणय वर्दे बालावलेकर आणि हांव एतान शिकता। आयज आमी हांगासर दही हंडी करपाक जमलेली आसा। आमकां हांगा खूब मजा येता कित्याक फ्रेंड्सां बरोबर खेळपाची मजा ती कोणूच एक्सप्लेन करूं शकना। आणि आमी गोकुळाष्टमी सुद्दां सेलिब्रेट करता। आमी पिरामिड करता, वेगळे वेगळे गेम्स खेळ्ळी, टग ऑफ वॉर बीन, इतली मजा आयली। पडप सो खूप मजा आयली, सगळे फ्रेंड्स एकीकडे आणि आमी प्राउड फील करता की आमी डॉक्टर के.बी. हेडगेवार विद्या मंदिरान शिकता कित्याक आमकां असले चान्सेस आनी खंयच मेळना। आमकां अशें खूब बरें दिसता बिकॉज सगळीं जाणां आमकां असले जेन्ना कितें आसता तेन्ना सगळीं मेळटा। अशें आसूंक जाय सगळीं मेळटा आनी खूब मजा येता। इवन हे हिंदू धर्मान खूब व्हडलो रोल प्ले करता ते आमी सेलिब्रेट करता। हे चडशे खंयचेच स्कूल करना बट आमचे स्कूल करता। डॉक्टर केशव बैराम हेडगेवार विद्या मंदिर सांखळी विविध प्रकारचे कार्यक्रम आयोजित करता दर वर्साक। अंदूचो गोकुळाष्टमीचो कार्यक्रम आमी दहीहंडी करून साजरो करता। आमची प्री प्रायमरी ते हायस्कूल असे वेगवेगळे सेक्शन्स आसा। प्री प्रायमरी आणि प्रायमरीचे सकाळी मिरवणूक आणि डान्सचो कार्यक्रम राधाकृष्ण देवळान जालो सांखळी आणि त्याच वेळाचेर हायस्कूलच्या भुरग्यांचे खेळ आणि दहीहंडीचो कार्यक्रम असे 2 कार्यक्रम हांगासर चालू आसा आता। दहीहंडी एकूण आमचे टोटल 10 वर्ग आसा आणि 10 वर्गाच्यो 2 एका वर्गाक 2 दहीहंडी, एक बॉयजांक एक गर्ल्सांक अशें म्हणून टोटल 20 दहीहंडीच्या भुरग्यांचे पिरामिड्स करून भुरगे दहीहंडी कोट्टा। एकूण बरें वातावरण जशें गव्हर्मेंटान म्हटलें की बॅगलेस डे, सो बॅगलेस डे असो एक बरो एक्टीव हे जाता। भितून आमचे भारतीय संस्कृती चे महत्व भुरग्यांक कळटा। तशेंच ग्रूप मेळोन पिरामिड्स करून अशें एका ग्रुपान काम कशें करप आनी एकामेकाक सांबाळून घेवप कशें हे भुरगे त्या कार्यक्रमांतल्यान शिकता। ह्या कार्यक्रमाक आमकां स्कुलांतल्यान PTA भरपूर सहयोग आसा। सगळे PTA मेंबर्स हांगा प्रेजेंट आसता भुरग्यांची काळजी घेवपाक। तशेंच मॅनेजमेंट आणि अन्य टिचर्स सगळे आमकां ह्या कार्यक्रमाक सहयोग करता।